गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कसे आसात तुम्ही सगळे? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा मंगळार आणि आम्ही आयज सकाळी सकाळ फुडें भायर सरल्या खंय वचपा खातीर. आता म्हाजो अटायर पळोवन तुमकां समजलेच आसतलें, समजलें नाल्यार मातसो तरी डावट येयलोच आसतलो की आमी खंय वयता ती. सो सद्याक न्ही आमी पयलीं म्हटल्यार काणकोण आसा, काणकोण पावल्या. तर ब्रेकफास्ट करता आणि मागीर न्ही तुमकां इन डिटेल सांगता की आमी खंय वयता, कशी वयता, कित्याक वयता, सगळें मागीर सांगता. पळय पात्रा, हॅलो म्हण रे. हॅलो, गुड मॉर्निंग. हे आमचे एज युजल कोस्टल पॅलेट, जे कडेन आमकां ब्रेकफास्ट करपा, लंच करपा, डिनर करपा आवडटा न्ही रे. आमचे ऑल टायम फेवरेट. सो आतां हांगासरच आमी ब्रेकफास्ट असो पळय तो करतले. सकाळचे न्ही टायम कितलो जाणा, मोबाईल 8:15 समथींग जालें, 7:15-8:20 पावलो पळय थंय. पात्रांव आमगे सामके बिजी मसाला डोसा. रंजन, एक बारीकशी चा हाड रे रंजन. हय हय हय, एक बारीकशी म्हणल्यार कसली? एकूच रे. बारीकशी म्हणल्यार कसली? ना तुका बरें दिलो पळय, म्हाका बरें दिल्लो, आपल्या बरें दिल्लो. नसीब की बात आहे. हांवें मसाला डोसा ऑर्डर केला आणि आपला इडली सांबार, इडली वडा. मागीर डोसा येतून सांगता तांकां. बरो दिसता थंय डोसा, डोसाच जाय थंय. आतां ते आमगे सदाचें रेस्टॉरंट म्हणून कथा येयलें आनी आपल्यान बी डोसा घेतला. आनी आतां तुगे बरें आशिल्लो खंय. सो पळयात, मागीर म्हणटाले तुमी रिव्यू दिना, काय दिना. लास्ट टायम आनी ब्रेकफास्ट डेली एकूच रेस्टॉरंटा हांवें कितें रिव्यू दितली. सो आतां आमचें ऑल टायम फेवरेट आनी हांगासर बरें मेळटा म्हणून येतालीं आमी. सो एज युजल टेस्ट सेम आसा, खूब तेंचो सेम आसा. सो टेस्ट बी सेमच आहा न्ही रे. बरें आहा न्ही. 9:30 म्हटल्यार पावतली दिसता न्ही आमी. ट्रॅफिक आयज फाटल्यान भरपूर, आतां तितलें नाका, फुडें सांगू शकना. तर कोस्टलांक ब्रेकफास्ट केलो आमी आनी आतां आमी वता फातर्पिया. तर फातर्पियांनी म्हाका वायणां दिवपाचीं आसा, सो ताका लागून थंय वता वायणां दिवपा लागून. काडून दवरलेली, मागीर चड टेप अशें म्हळ्यार चड टायम जालो की ना काडून दवरलेली ती. मागीर दिवना जाल्यार मागीर थंय दिसली की ना देवा रुमा दवरले कडेन हांव दिवपाचें तोच हुस्को मायंडान न्ही तेच हें जायत रावता. सो ताका लागून म्हटलें चल आयज दिवन येवया अशें म्हणून. तर आतां घरा कडल्यान तरी भायर सरल्या फातर्पिया वचपा खातीर. सकाळीं 8:00 न्ही रे, सारकी 8:00 आमी भायर सरल्या. भायर सरतना हांवें लॉक करतना पळयल्लो टायम 8 जाल्ली मोबायलाची सारकी. तर सारकी 8:00 आमी भायर सरलेली सकाळीं. काणकोण गेली, ब्रेकफास्ट केला. हांवें एक म्हटलेलें ब्रेकफास्टा लागून ब्रेकफास्ट करया मरे म्हणून. बाला नाका, काणकोणच्यान वतात न्ही थंयच ब्रेकफास्ट करया अशें म्हणून. आसूं म्हटलें, एक हॉलिडे, बेजार येता न्ही गडबडी टायमार बी. आनी घरा कडल्यान जेन्ना भायर सरले पळय तेन्ना शूट करूं ना, कित्याक की अशें करून सकाळ फुडें खंय वचपाचें म्हळ्यार तुमकां तर गडबड खबरच आसता. घरांतली कामां हें तें सगळें करता म्हळ्यार गडबड जाता. ताका लागून शूट आनी कांय केलेंच ना. इफ सपोज पॉसिबल जालो न्ही जाल्यार आतां देवळान थंय तुमकां दाखयता हें कर लूक, साडी बी जी आसा ती. आय थिंक ही साडी म्हाजी तुमी पयलीं पळयल्यार ना दिसता न्ही. न्हेसलां हांव, बट पळयल्या काय खबर ना. फर्स्ट टायम लग्नाक न्हेसलेलें पोरू आनीक आतां सेकंड टायम आय थिंक हांव ही साडी न्हेसलां. पोरू पासून ही पयल्या वर्सा अशें केन्ना तरी एकदां पोरूच दिसता. लग्नाक न्हेसलेलें, मागीर न्हेसलेंच ना. सो मागीर इफ पॉसिबल जर जालें न्ही जाल्यार दाखयता तुमकां लूक जो आसा तो. ना जाल्यार मागीर एक फोटोज बी काडटलेच न्ही ते, पळोवया कशें कितें पॉसिबल जाता तें. सद्याक आतां सकाळची 9 जाल्या न्ही, 9:15 जावपाक गेली. भरपूर हें आसा, ट्रॅफीक भरपूर आसता. सकाळ फुडें मातशें ट्रॅफीक खूब न्ही. सो दाखयता तुमकां. आनी बायक्स वाले चड आसा. सो पळयात, हेजोय बी लूक जो आसा पळय तो मागीर दाखयता तुमकां. आनी ट्रॅफीक खूब आसा आयज. बरो आनी सनरायज जाला आनी चारी वाटेच्यान बरें मस्त अशें मुखारल्यान
पावली न्ही ताका लागून मातसो चड हें जालो. चड म्हळ्यार एक्चुअली आमी ब्रेकफास्ट करपाक रावली पयलीं ताका लागून मातसो लेट जालो खरो. बट त्या टायमार जर भायर सरले न्ही आनीकूय हें जाता, ट्रॅफिक मेळटा आशिल्लें. सो 8 बिटांक अशें 8:30 बी खूब ट्रॅफिक आसता, कामाचो लोक आसता न्ही. आतां तरी मातशें ओके कमी आसता, 9 जाली न्ही ना 9 पयलीं येयली जाल्यार ट्रॅफिक भरपूर, बायकवाले खूब आसता, डेली अप एंड डावन करपी लोक कामाक लागून. सो आतां तरी मातशें कमी आसता. जाले पावली आमी एक 10 मिनटांत पावतली न्ही रे, 10-15 मिनटां. मातशें मार्केटांक फुलां आनी केळी घेवपाक जाय. फुलां आमी थंय घेवया, खंय ते शॉपा कडेन, देवळा कडेन घेवया. ओके, केळी थंय बाळ्ळी मार्केटांक पळोवया न्ही. सो केळी आनी हें घेता देवाक फुलां. वचप अशें खूब कमी जाता न्ही, रेग्युलरली वयता जाल्यार व्हडलें दिसना, थंय वचप खूब कमी जाता. ताका लागून सगळें हें करून वता. पळयता मागीर थंयच्यान आमी खंय वतले पळय न्हू, त्या देवळांतल्यान भायर सरता पळय तेन्ना सांगता, मागीर तुमकां दाखयता आनी सांगता खंय वचपाचें तें. सो सद्याक आतां देवळांक. आनी एक गोश्ट म्हटल्यार कितें खबर आहा, फातर्पी आनी सकयल्लें देवूळ जें आसा पळय न्हू थंय न्ही त्या भट असं म्हणटा की फोटो काढल्यार जाता, व्हिडिओ काडपाक जायना अशें म्हणत. लास्ट टायम जेन्ना आमी गेल्ली पळय न्हू श्रावणाक, तेन्ना आमी विचारलेलें तेन्ना तो म्हणपाक लागलो ना फोटो काडल्यार आतां व्हिडिओ काडपाक जायना. म्हाका तें लॉजीक कळुना तेजें, बट ओके मे बी थंय प्रसाद चालू आसता न्ही, प्रसाद लायता न्ही, ताका लागून बी आसा, तेणें तशें सांगलें आसत. बट अशें तें तो म्हणपाक लागलो की ना फोटो काडा, व्हिडिओ काडपाक जायना अशें म्हणून. सो ताका लागून हांव कितें करतलें, सकयल्ल्या देवळांक न्ही भायल्यानच जें आसा पळय तें तुमकां दाखयता, तुमी भायल्यान दर्शन घेया. वयल्या देवळांक काडल्यार जाता व्हिडिओ. तेन्ना आमी विचारलेलें त्या भटाक, एक असो म्हणा ल्हान एजीचो असो भट आशिल्लो, तेन्ना ताका विचारलेलें की काडल्यार जाता व्हिडिओ का, म्हणून ताणें हय म्हटलेलें. आतां पळय एक भट एक भशेन सांगता न्ही. आतां जर पॉसिबल जालें जाल्यार वयल्या देवळांक काडटलें, व्हिडिओ दाखयता तुमकां भितर, नाजाल्यार फोटोज तर काडटलेच न्ही. सो ते दाखयता मागीर, पळयता कशें कितें पॉसिबल जाता तें. पयलीं म्हटल्यार मार्केटांक मातशें बाळ्ळी केळी घेवपाक वचला ते वतलो. ऊट बी अशी कांय ना म्हाजी, जस्ट वायणच दिवपाचें. बट स्टील केळी फुलां देवाक वयता म्हणटा घेवपाकच जाय न्ही, ताका लागून. सो पावली आमी हांगासर देवळा कडेन. वयल्या देवळांक मागीर वतली शांतादुर्गा कुंकळेकरीन. हे फातर्पेकरीनाचें देवूळ न्ही, हांगसर पयलीं वता. सो एवरी टायम जेन्ना आमी येता पळय तेन्ना अशेंच करता, सकयल्ल्या देवळांक पयलीं वचून पांयां पडून बी येता, मागीर वयल्या देवळांक अशें पांय पडपाक वता. हे शांतादुर्गा फातर्पेकरीण आनी ते जें आसा पळय तें शांतादुर्गा कुंकळेकरीण. ओके, सो हे पळयात. आतां तितलो रश आसपाना. हे सायडीच्यान लावया न्ही, लेफ्टान फुलां बी घेवपाक बऱ्या पडटा ना, तशें चलत येवं पडटा. उजवाती घेवं जाय आमकां 2. सो जात्रेक आमी पावली ना हांगा, जात्रा जावन आयले. आणि उजवाती जाणा, उजवाती जाणा 2 केळी केळी ना केळी आसा. कितले घेता जाणा जाणा उजवाती घालते 220. तुम्ही म्हणजे
तशें आहा न्ही आसा त्या देवळां वचून आयली सकयल्या देवळांक आतां वयल्या देवळांक म्हणल्यार फेरी जी आसा पळय न्हू ती कांयच ना सगळी गेली जात्रेची फेरी आमी तशी येवप आशिल्लें दिसता चल आतां स्ट्रेट कितें आसा तवे आसा तवे लोकणाचे अशें ना सामकी खाली कांयच ना अशें ना बट आसा थोडीशी फेरी चड ना हे पळय खाज्याचें माळ बी आसा ह्या सायडीन त्या सायडीन आतां सकाळ फुडें बेगीन न्ही अजून ओपन जालें ना थंय लाय त्या सायडीन कितले पॉसिबल जाता तितलेच कर एक मागेली एक तुगेली देवाचे दर्शन जालें बरें मस्त आनी मातशें सकाळ फुडें जर बेगीन आयले न्ही जाल्यार गर्दी आसना न्ही तितली म्हळ्यार देवाचे अशें देवळाक गर्दी ना लोक प्रसादा बी येवन बसता पळय न्ही तशेंच आसा पण गर्दी ना बरें जालें सारकें शांत आनी बसपाक बी मेळटा आतां टायम 10 जाली सारकी तर आतां आमी न्ही सावड्ड्या वतली सावड्ड्या सावन आनी फुडें वचपाचें आसा तें न्ही तुमकां मागीर कळटलें सगळें सावड्ड्या वयता घरा कडेन वयतली मातशी जाप करतली आनी मागीर आमची फुडली जर्नी जी आसा पळय ती कंटिन्यू करतली फुडल्या डेस्टिनेशनाचेर वचपाक सो तें सगळें जें आसा पळय न्हू तें तुमकां मागीर नेक्स्ट व्हिडिओन कळटलें म्हणल्यार व्हिडिओज आसा पळय ते खूब लेंथी जाता मागीर तुमकां बी पळोवपाक बेजार येता आनी ते मागीर सगळें अपलोड हेका तेका बी खूब त्रास जाता फ्रँकली सांगता सो तेका लागून न्ही हे जे आसा पळय न्हू आतां ते हे जे आता मुखाल्ले डेस्टिनेशन्स बी आसतले पळय न्हू ते सगळे मागीरच्या व्हिडिओन कवर अप करतले ओके चला तर आता पयलीं सावड्ड्या या माक बी मेळयता तुमकां आनी मागीर तेच्या नंतर मागीर नेक्स्ट व्हिडिओ सो चला तर पयलीं आमी आतां सद्या सावड्ड्या या माक बी मेळयता तुमकां ओके मुखाल्ले मागीर मुखार चला तर हांगच्यान भायर सरया सो सावड्डे पावली आमी बट घरा कडेन बी वचून येयली हांव माक मेळप जालेंच ना कित्याक की सामकी गडबड जाली लेट जालें न्ही 11:30 जाली आमकां आनी भायल्या भायर येवचें पडटा न्ही अशें म्हणून बेश्ट घराक पांयां लायली आनी येयली कांयच हें करूं ना उदक पिल्यान मान च्या करून दवरलेले कितें कितें खावपाक करून दवरलेलें भाकरी बिकरी म्हळ्यार गाजराची भाकरी केल्ली उकडून सो तें सगळें करून दवरलेलें स्टील कांयच करूं ना येयली रोकडीच गडबड जाली माक बी मेळोवपाकच मेळना न्ही रे सामकी गडबड जाली कित्याक लागून जाणा 11:30 जाली आनी हांगच्यान आनी आमी आतां ज्या डेस्टिनेशनाचेर वता पळय थंय वचपाक आमकां 1 वर लागतलें आनी सो तितले टायमा भितर आमकां पावपाक जाता एका पयलीं तेका लागून सो आतां आमी मुखार खंय वयता कितें करता तें सगळें न्ही तुमकां फाल्यांच्या व्हिडिओन कळटलें आतां आनी सांगना तुमच्या खातीर सरप्रायज थिंग अशें ओके सो वचून येयली आनी देवळाचें दर्शन बी जालें वायणां दिवपाची आशिल्ली हांगा काडटा न्ही हांव फातरपियां सो ती वायणां आनी ज्या दिसा हांवें वायणां काडलेली पळय न्हू त्या दिसा म्हाका खूब जाणांनी म्हटलेलें की देवाक फक्त 5च वायणां काडटा तूं 6 वायणां कित्याक काडली काय म्हणून
ती मया आमचो माचो कुलदेव आसा पळय थंय मयेकान आनी केळबायकान दोगांय भयणी त्यो सो तांकां दोगांयकूय 4 वायणां जाली न्ही एक वायण जी आसा पळय ती आमची कुलदेवी मास्ती सो थंय दिवपाक आनी एक वायण जे आसा पळय 6वें वायण ते आमची ग्रामदेव जी आसा पळय थंय म्हळ्यार ग्रामदेवी देवाक न्ही देवी जी आसा पळय थंय म्हालशेचें देवूळ आसा पळय थंय दिता हांव सो अशें म्हणटात न्ही कुलदेवी आवयली वाटेची घोवाच्या वाटेची आनीक ग्रामदेवी आनीक मागणेचें जें आसा पळय थंय दिता अशें म्हणून सो ताका लागून हांव कितें करता आमचे कुलदेवी जी आसा पळय हांगा मा सायडीचे थंय 2 आनी मागणेचे आसा थंय 2 सो ताका लागून म्हाका स काडपाक पडटा सो एकले एक देवीक दिवन एक देवीक दिनासतना येतले सो ताका लागून हांव स काडटा तुमी लास्ट टायम म्हाका खूब जाणां विचारतालीं स काडनात 5 काडटा म्हणून हय 5 वायणां मिनिमम काडटा आनी 5जांनी वयर काडप आसता ती 5, 6, 7 अशें सो हांवें ताका लागून हांव वर्सान जेन्नासान फर्स्ट वायण काडला पळय तेन्नासान सच काडटा ओके सो चलत तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक असोच आनी एक नवो व्हिडिओ घेवन सांजचे 6 वरांचेर तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरू नाका नवी आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात चलत मेळया तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय 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 म्हणणार रे बाय बाय सो चलत मेळया मागीर